सध्या तुम्ही सावर्डेच्यान झेडपी कॉन्टेस्ट करता, सो तुमचे हे पयलींत माझी पयली सुवातेर हांव म्हाजें इंट्रोडक्शन दिता। हांव एडवोकेट आतिश गांवकर, सावड्ड्या जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सी एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून हांव कॉन्टेस्ट करता। सांगता आसतना आतां तुमी म्हाका प्रश्न विचारलेलो की फर्स्ट टायम कॉन्टेस्ट करता। हय, हांव फर्स्ट टायम इलेक्शनाक आतां फर्स्ट टायम एंटर करता, पूण म्हाजें कितलींशींच वर्सां जालीं सोशल वर्क चालूच आसलें आनी म्हाजी फॅमिली जी आसा ती पॉलिटिकल तेका बॅकग्रावंड आसा। 30 वर्सां जालीं ती एक्टिवली पॉलिटिक्सान ती काम करता, सो म्हाजें सोशल वर्क चालूच आसलें। म्हणटकीर हांव ह्या फिल्डान नवीन असो न्हू, म्हणटकीर म्हाजें काम कितलींशींच वर्सां आसा चालू आसा। तशें तुमचे भाई आतां मुखाल्लो स्टेप कितें आसतलो लोकांक लागून? पळय, म्हाजो स्टेप आसा, हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून हांव कॉन्टेस्ट करता। सो म्हाका हांव एक यूथ आसा, यूथ आसल्या कारणान लोकांचो एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स आसा। पॉझिटीव रिस्पॉन्साक लागून हांव मुखार सरलेलो आसा। आनी आतां आमकां 3 पंचायती लागता, एक सावड्ड्या, कालें आनी दाभाड। सो 3 मेजर पंचायती आसा आमच्या ह्या म्हाका लागता। सो म्हाका हे लोकांचो एक एक्सायटमेंट आसा, एक यूथ रावल्लो आसा, सो युथाक सपोर्ट करचो। आनी हांव एक प्रोफेशनल फिल्डाच्यान येता एडवोकेट म्हणून, म्हणटकीर लोकांक तोवूय एक एक्सायटमेंट आसा। सो लोकांक एक बरो एज्युकेटेड मनीस जायो आनी लोकांची प्रत्येक लोकांचे विशय आनी जे झेडपीचे अंडर जी कामां जावपाक जाय ते लोकांचो म्हाजेर फेथ आसा आनी विश्वास आसा आनी हांव करतलो म्हणून लोकांक एक ती गॅरंटी आसा। तुम्ही पळयतात GNH।